काम जायना मोचे काम जायना उद्या किती झाला सगळी म्हणून माझ्या दोन वाजे आणि सगळं रागात किती पडलं किती झालं 75 फाईल दिली 75 साइन मारू ना मागते पासेस घे बाबा पासेस घे जे काम जे वेळात जाऊन जाय ते तेच वेळात जाते रे बघो पासेस घेऊन जाय मला 8 दिवस झाले अरे ते पासेस असं नागा के चेड्या पासेस हो से आला ना पासेस असं जाय नो तू किती मोठा ऑफिसर पासेस म्हणून आसपास जाय पासेस आणि कोगी कोण जाऊन असा दोन पडेका शक्ती पासेस मुंच्याची चित्ना गुट करता आणि कोगी कोण मुंच्याची भावना गुट करता आजकाल मागा म्हणजे यार नदीचे फार्मात बघिरा विके वेळा किती जुलैता माझ्या डॅडी तुझ्या पुताची गरज न फार मारू माझ्या डॅडीच्या डायरेक्ट फार मारू बघिरा बाबा पण तू लीव घेतल्या मग अरे सांगतो विचारलो माझ्या पुता फाल्या तुमची फर्स्ट वेडिंग एनिव्हर्सरी माका जाय बाबा वाळ्यांच्या दिसा तुम्ही दोघं बाय जेवणाक गेलेली त्या पासो हांवें ताज एक्झॉटिका हॉटेलांत तुमकां टेबल बुक केला जेवण जालें म्हणटू शॉपिंगाक वचा बरी एक भोंवडी करत आनी परत घरांत येयात ते बाबडे दीस रात घरांतूच आसता दीस रात आमचे पासो आमची सेवा करूंक मोडटा दादा म्हाका फाल्यां नीट कोशीश घेवंक मेळची अरे हॅप्पी येता म्हाका बंदोबस्त करता फाल्यां नीट जावचें ना फाल्यां कोशीश जावचें ना बाबा हे किती उलयता दादा बरें जावचें ना होय कितू बिझी म्हणून दाखवत तसं रे हो आता मदेची आपण बिझी जाल्ल्या भाशेन म्हणलो ना ना तू सारको चड बिझी ऑफिसात तो चड बिझी आहा म्हणून तो कितें म्हणटा सांगू कित्याक उपकारो तू आख्खो संवसार जिखलो आणि तुजो आत्मो बिबाडलो जाल्यार एका तर डायलॉगाचे डायलॉग मारतात बरे पाहिजे सजवून दिता जाल्यार मागीर मागीर साधा सांग मरे आमकां कितें सांगता याची अरे सारकें बारीक आयक हांव कित्याक सांगता पळय तें हांवें जी आतां सांगल्यान ती उतरां जावन आसात इग्निशियस दे लॉयला इंडियन ते शेलवण कांत्र म्हणतो ताची न्हय सांत इग्निशियस दे लॉयला ही ताची उतरां आयकून आमचो गोंयचो साहेब म्हणजे सांत फ्रांसीस शावेरान आपलें जिवीत बदललें आनी जेजूचें उतर सजमलो हय सजवलो सान फ्रांसका तेगे उतरां मुसली होय एक सांगपा पडो जाय उतरां आमचे जाणा जाव ह्या संवसारांत जिवितांत कितें व्हडलें घडटलें म्हणून रावं नाकाय पूण तुज्या लागीं इल्लेशें जें कितें आसा तें घेवन सुरवात करूंक जाय सजमलो हय हांव सजवलो पूण येते रेडी आसा सजमलो होया ताका हांव सोद मायतलो बाबा फाल्यां तुवें कशी भाशे लीव घेवंकूच जाय दादा असू दे न्हय पूण तो फाल्यां बिझी आसा आसलो आनी खरें सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका भायले जेवणाची मातूय मोडवीक ना आनी केन्नाय तरी वचोंक जाता न्हय बाय तुम्ही म्हाका कांयच सांगपाची गरज ना म्हाका जाय फाल्यां तुमी दोगांय सांगातान जेवणाक गेलेली दॅट्स माय ऑर्डर दादा प्लीज दादा दापाला म्हणतो तो ऑफिसर काय बरं बायल मरते गेली हा काय बसता बरीच जाता एकी मुगे बायलेचं जालें हांव त्या दिसा 3 पाट जेवणावर पावलो तुका बायलो ना बंद जाली हांव सकाळी चायेक दिसपा आयला राती पासवर पावलो जेवणाक हय कितू बरो चल सांगता का मातशें ऑफिसर हांव बरें गमो दिसोन येता पूण हांव म्हजें बरेंपण दुसऱ्याक वाडटा मनीस काळजांतल्यान बरो आसूंक जाय रुपान न्हय अंडरस्टूड हय एक यू मात बेटर अंडरस्टँड सांग बरें सगळ्या म्हणजे तो मात कित्याक हालो मात कित्याक म्हाका आनी कोणाक कितें सांगूंक जाय कोणाक कसली देख दिवंक जाय कोणाक बरें करूंक जाय कोणाक वायट बरें शिकोवंक जाय तें सगळें शिकोवन हांवें म्हज्या पुताक व्हडलो मनीस केला आतां ताका सांगपाचें काम म्हजें न्हय समजला यू अंडरस्टूड यस सर अंडरस्टूड हां ताका सांगपाचें काम म्हज्या पुताचें म्हणजे ताचें डॅडीचें अंडरस्टूड यस अंडरस्टूड बेटर अंडरस्टँड तुका लागून सगळं बाकूला नयतो तू कुणाच्या बरोबर यू अंडरस्टँड यू बेटर अंडरस्टँड
कळ्ळें फाल्यां आमची wedding आसा. म्हाका लागता तेजे सांगा जेवणाक कसलो तरी प्लॅन काड अरे तू सांग आमचो कसले घरात कोणाकूच खबर ना तूं म्हजी गर्लफ्रेंड हांवें म्हजे मामा हांवें म्हजे पापाक आनी घरात कोट मार तूं म्हजे तूं रिमाची कजन आनी तुजी मम्मा धाडा दोगांय कार इस्टलान सोपली आमी चुकोन फुडें पावलीच ताची कजन म्हणून फोट मार देखून असो प्लॅन तरी काड आगो ती म्हजी बाय ती एक कोण करचें आनी आमी चड फुडें पावलीच ती एक कोण करचें ना म्हाका सारकें ताळें कापता तें आगो कसलो तरी प्लॅन काड तशें जाल्यार प्लॅन हांव दॅट शील लीव अप टू मी आनी हांव सांगता तें बरी भाशेन आतां हांव कुसनान भितर घेतलें कुसनान वचून तेल घेवन भायर तेल हाड येस तेल हांव रिमाच्या रुमाक भायर आनी उपरांत रिमा रिमा व्हडल्या उलोवपाक आवाज आयकून रिमा धांवून भायर येतली आनी ते पेल्यार निसरून रिमा सारकी मोठी जवळ काला मोठी आता तुवें भितर ओके आनी हांवें ना पयला बघून भायर ओके प्रोग्राम तेल हाडटली तेजे रुमाची रिकयतली रिमा रिमा बोळ मारतली हाला पडटली बरें आपण मुगे भयणी आहलो माय आमगे भयणी होटो हांवें पात्रांक काम करतना पयलें सांगलें ते सुणा हूंय रावपाना म्हूण तें गेलो वता हिंगा तेंगे प्लान हांव सक्सेस जावपा दिता हें कांय दाखयता ते ठीक करता गेला हे राहिलो दाखयता